पयर हांव परवरे गेलो थंय तागेलो ते रस्ते पळयले सी दिसाक हें इतलें जर आमी प्रिकॉशन सांबाळ्ळें न्ही जाल्यार इंजिनियरांक कोण वायट म्हणपाना हांव इंजिनियर वायट आसा अशें मानपाक तयार हांव पयर PWD मिनिस्टर जावचे पयलीं 8 दीस पयलीं हांवें अलका हेनेचो सत्कार केलो अलका हेने तुमचे चीफ इंजिनियर जावन रिटायर जाले हांव परत एकदां इंजिनियर्साचें अभिनंदन करता आनी तुमी सगळ्यांचे सत्कार केले ते एकदम बरें जालें ऑल आर एमिनंट पर्सनॅलिटीज हू हॅव कॉन्ट्रिब्युटेड अ लॉट हांव नवोचो चीफ मिनिस्टर जालो पळय म्हजे तकलेक एक विचार आयलो की lots of IAS officers, IPS officers have served Goa. How the ministers I pray. Why can't I call them for a dinner and meet them, interact them, and thank them for their contribution? Because I want, can we imagine the roads of the state of Goa totally good quality without any pothole? This is my dream. My power of development, continuous, uninterrupted power supply was my dream at that time. सहकार्याने दखल घेतली होच निव्वळ हेतू दवरून आम्ही हो इंजिनियर डेच्या दिसा ह्या सगळ्या आमच्या सिनियरांचो सत्कार करपाचो ठरयलो आणि आज मेरेन गेल्या 5 वर्सां वट्ट आम्ही 15 जणांचो सत्कार केल्लो आसा तातूंत खुबशे जाण रिटायर्ड जाल्ले चडशे चीफ इंजिनियर एसी आसतले ह्या वर्सा आमचे कमिटीन आमकां दिसलें की हे करता आसतना फोंड्यान जरी आमी ह्या म्हालान करता जाल्यार सुद्दां आमकां आमचे काही कन्सल्टंट जे इंजिनियर्स आसा तेही मदीं मदीं हेल्प करता वेगवेगळ्या टायमार तांकांय आस्पाव करचो म्हणून आमी जे आमचे एमिनंट इंजिनियर गोंयचे नामनेचे आसा ब्रिज इंजिनियरिंगान जे बरे काम करतात ज्यांनी केल्लें आसा ते डॉक्टर साळकर सरांचो तातूंत इन्क्लूड केलो अभियंता किंवा इंजिनियर म्हणजे कितें इंजिनियर म्हणजे कोण हांव जेन्ना आमच्या तातूंत इंडिव्हिज्युअल इंजिनियर जाता तांकां तेच सांगता की इंजिनियर हो ब्रह्मदेवाचो वंशज अशें म्हटल्यार हरकत जावची ना कारण ही जेन्ना सृश्टी निर्माण केली तेन्ना कांयच नाशिल्लें आनी ब्रह्मदेवान हांगसर म्हणजे सगळे वेगवेगळे तरेचे म्हणजे निसर्ग आमकां निर्माण करून जर आनी एक बरी सृश्टी निर्माण केली तशेंच आमी इंजिनियर आमकां जर खंयचोय प्लॉट दिलो की तातूंत भितर उदक आसा दलदल आसा तातूंत आमी एक बरे भशेन इमारत तयार करूं शकता आनी ती ताकद आमकां आसा